जो पक्ष मणिपूर आणि हातसर प्रकरणाचेर एक जापूय काडिना ताका आतां नारी शक्तीचो पाजर फुटला। काँग्रेसीचो नेतो राहुल गांधीच्या शक्ती मुद्द्यावेल्यान भाजपाच्या आरोपा उपरांत काँग्रेसीनूय भाजपाच्या फुडाऱ्यांक उजरावन काडले। काँग्रेस अजूनय आपली नीती मूल्यां सांबाळून वावुरता अशें काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौटणकर हांणी म्हणलां। बीजेपीची झगडी न्हय और काँग्रेसीची आमची राहुल गांधीची मोदीची झगडी न्हय। ही झगडी जी आसा ही देशाची लोकशाही वाटोवपा खातीर, देशाचे संविधान वाटोवपा खातीर, कित्याक आज आमची डेमोक्रेसी आमी पळयता खंयच्या डिरेक्शनान बीजेपी व्हरता। आमचे कॉन्स्टिट्यूशनान आज मोठो धोको तयार केल्लो आसा। फक्त हेट्रेड स्प्रेड करप, रिलिजियस हेट्रेड जावं, जाती वयल्यान हेट्रेड जावं, सगळ्या लोकांक डिवायड करप, अटेन्शन डायवर्ट करप आणि आपले फेलियरा वयल्यान लक्ष खंय तरी दुसऱ्याच जाग्यार व्हरप, हे आज बीजेपी करता। आणि ताजे लायव्ह एक्झाम्पल म्हळ्यार आजची बीजेपीची सदानंद कानवडे आणि तांचे आमदार आणि बाकीच्या लिडरांची जी प्रेस कॉन्फरन्स, मुद्दाम हांव मेन्शन करपाक सोदतां की तांच्यांनी आता नारी शक्तीचेर जो सदानंद कानवडे आज उलयला, ताणें 2-4 विशय घेतला। आज सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की वुमन रिजर्वेशन बिलाचे जो आज तो क्रेडिट घेता, आज पास जाला म्हणून, हे वुमन रिजर्वेशन बिल 2010 काँग्रेस पक्षान इंट्रोड्यूस केल्ले आणि हे वुमन रिजर्वेशन बिलाक बीजेपी 2010 अपोज करताली। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। हे जाय जाल्यार कोणे वचून चेक करची, रिकॉर्ड चेक करचे। दुसरे म्हणल्यार देशाचेर आज नारी शक्तीचे भाजपाक उलोवपाक कसलोच नैतीक अधिकार ना। आमचे देशाचे रेसलर्स थंय प्रोटेस्ट करताले की बीजेपीचो एमपी जो रेसलिंग फेडरेशनाचो चेअरमॅन आसलो ताणें राजीनामा दिवचो म्हणून फॉर सेक्शुअल हॅरेसमेंट। प्रायम मिनिस्टरान जाप काडूंक ना हे गजालीचेर। प्रायम मिनिस्टर जो बाकीचे गटारान पायप घालून गॅस काढून चा करपाचेर लेक्चर दिता, तो प्रायम मिनिस्टर देशाचे एथलीट, ऑलिंपिक जिखलेले, नॅशनल गेम्स जिखलेले, मेजर वर्ल्ड इव्हेंट जिखलेले एथलीट थंय रस्त्यार म्हयन्याचे म्हयने बसले, तांच्यांनी आपले अवॉर्ड्स रिटर्न केले, जाल्यार देशाचो प्रधानमंत्री, देशाचो गृहमंत्री आवाज काडना। सगळ्यांत लज्जास्पद बात म्हणल्यार हे गजालीची बीजेपीच्यो ज्यो वुमन लिडरशीप आसली, जावं ती स्मृती इराणी जावं जी कसल्या गजालीचेर उलोवपी, जावं बीजेपीची लोकल वुमन लिडरशीप, हे लोकांनी एक सादो निषेध सुद्धा करूंक ना ते बीजेपी एमपी ब्रिज भूषणाचो।